साऊथ गोवाची तिकेट ही आज किंवा फाल्यां 2 दिसां भितर डिक्लेअर जातली. कारण एक्चुअली काल सेंट्रल इलेक्शन कमिटीची मिटींग जावपाक जाय ती जावना. त्यामुळे आज किंवा फाल्यां जातली. त्यामुळे ते कोण जातले, मेल जातलो, फिमेल जातलो, या संदर्भातलो निर्णय जो आसा तो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीच्या माध्यमांतल्यान त्या मिटिंगेन जातलो आनी तो जातकच इमिजिएटली कळयतले. आज कशें वेगवेगळी नांवां याद आसा, पण एक्चुअली कोणाचें नांव जातलें वगैरे हें अजून पर्यंत आमकां तरी कांय खबर ना. पण म्हज्या हिशोबान फाल्यां किंवा आज रातची डिक्लेअर जातलें. नाही स्क्रुटनिटी जाल्ले तेन्ना कितलीं नांवां अशी फुडें येयल्ली आसा? नाही, कारण कितें आसा, आमच्या हातूंतल्यान आमी 3 नांवां जीं आसात ती 3 नांवां ऑलरेडी थंय आसात. हे एडिशनल नांवां जीं आसात वेगवेगळ्या हातूंतल्यान ती सगळी वेगवेगळी चर्चा याद आसा. आनी त्यामुळे एक्झॅक्ट कोणाचें नांव जातलें वगैरे तें अजून पर्यंत आमकां ताचेर कांय इन्फॉर्मेशन येवना. आनी येतकच आमी डेफिनेटली तुमकां सांगतले. आनी त्यामुळे 4 वेगवेगळ्या, कारण खरें प्रधानमंत्री काल नाशिल्ले, अदरवायज नाजाल्यार तें काल जावपाचें. कारण तेच सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ते इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दॅट कमिटी. डिले इतलो डिले कित्याक ना, जाता? डिले इन द सेन्स कशें आसा की पयल्या टप्प्यान, दुसऱ्या टप्प्यान, तिसऱ्या टप्प्यान 60 फेसींनी इलेक्शन जातलें. आनी त्यामुळे फर्स्ट फेसीन जें जातलें इलेक्शन, कारण पयले कॅन्डिडेट जो डिक्लेअर जालो तो पयलीं त्या वेळार कोणाचें फर्स्ट फेज सेकंड फेज तें खबर नाशिल्लें. आतां जेन्ना इलेक्शन कमिशनरान डिक्लेअर करतकच तांकां तें लक्षांत आयलें की आमची थर्ड फेसीन जातली. आनी त्यामुळे म्हज्या हिशोबान आज पर्यंत, काल पर्यंत जे फर्स्ट फेज जे आसा तेंचे अजुनूय कांय क्लियर जावपाचें आसा, ते आज क्लियर जातले. कदाचित ताच्या भितर आमचोय क्लियर जावं शकता थर्ड फेज आसून. अदरवायज सेकंड फाल्यां हो नक्की जातलो, आज जावना. आयज काँग्रेस केत्री टिका करता की बीजेपी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता बिकॉज तेजे कडेन कॅन्डिडेट ना. कॅन्डिडेट तेंचो कोण घेवपाक तयार ना. ही तेंची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. तेंचे कडेन कोण मागपाक दिल्ले तो नाका म्हणटा. पयर तेंच्यांनी हळदोणाच्या आमदाराचें नांव काडलें काल. तेणें म्हणलें आपल्याक इंट्रस्ट ना म्हणून. तेव्हा तेंच्यो तिकेटी घेवपाक कोण तयार जायना. हांगा अशी परिस्थिती न्ही, ऑल इंडिया हीच परिस्थिती आसा. आनी त्यामुळे पयलीं तेंच्यांनी आपलें पळोवचें आनी मागीर दुसऱ्याचेर उलोवचें. आमकां कितें करपाक जाय तें आमी जाता, कारण आमकां जिखूंक जाय. तांकां फक्त इलेक्शनाक रावूंक जाय म्हूण रावपाचें आसात ते. आनी त्यामुळे ते कशें आसा, तांकां तो फाटल्यान मेळटलो तेजो सपोर्ट अशें ते हें करतात. आमी स्वता वतात, आमी कोणाचोच सपोर्ट वगैरे ना. भारतीय जनता पार्टी दोनूय कॅन्डिडेट स्वता आमी घालतात आनी लडयतात. आनी आमकांय इच्छा ना की तेंच्यांनी खूब जाणांनी एकठांय रावचें, डिविजन करचें, तेंचेर डिपेंड. आमी लोकसभा निवडणूक स्ट्रेट अवे लडयतात 50% एंड अबव हाचेर. सदोदीत आमकां तितलेंच वोटींग मेळटा. आनी ह्या वेळार सुद्दां आमी तशेंच पळयतात. आनी त्यामुळे फक्त कशें टॅक्निकली कोण डिक्लेअर करप वगैरे हें केंद्रांतल्यान ठरतलें. आनी त्यामुळे तेंनी जावं जायना म्हणून आमचें कितें कामां उरलें. आमची सगळीं कामां चालू आसात. इवन आमच्या कॅन्डिडेटाचो प्रवास सुरू जालो, जो डिक्लेअर जाला तो. ज्या भागा भितर जावना थंय आमच्यो सगळ्यो मिटिंग्स आतांय जर पळयले आसत जाल्यार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान, वर्कींग टायम आसुनूय प्रत्येक जाण मतदारसंघान वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान काम करत आसा. ऑर्गनायझेशन पब्लीक आतां तांकां विकसीत संकल्पपत्राचेर तांच्यांनी आमचेर कितें एक कंप्लेंट फायल केल्ली. ताका पयलीं खबर ना विकसीत संकल्पपत्र आमी सरकाराच्या खुशार करना, ते आमी पयशे मोडून मिटींग करता. आनी त्यामुळे त्याचेर ताणें कंप्लेंट केलें. काल हांवें आयकलां की राहुल गांधीचेर हांव उलयलो म्हणून म्हजेर कंप्लेंट केलें. त्यामुळे अमित पाटकराक कितें दिसता आसा, कंप्लेनी फायल केल्यो म्हणून आपूण इलेक्शनाक जिखतलो. तेणें वचून त्या बुथार भोंवचो. अमित पाटकराक चॅलेंज मागीर तेणी 40 मतदारसंघाची नांवांच सांगची. न पळयता मागीर पळोवया तो. त्यामुळे अशें राजकारण जायना न्ही. त्या राजकारणाक सकयल वचचें पडटा. तुमी नाजाल्यार पत्रकार पळय सांगात ताका, तानावडेन सांगलें तूं 40 नांवां सांग म्हणून विचारात ताका. 40 सांगून दी ताणें. न चुकता सांगता जाल्यार पळोवया मागीर. पयलीं तें करचें तें. आनी मागीर ते कंप्लेनी, मात ते कंप्लेंट घालून पेपरार फोटो आयलो म्हूण कितें येता. तेणी आनीक 100 कंप्लेनी करच्यो म्हजेर. हांव परतूय उलयतलों. ताका पळोवया तर कॅपेसिटी कितें तें. हांव जें उलयतां हेजो ट्रूथ उलयतां, फटिंगपणां उलयना हांव. आनी त्यामुळे अमित पाटकराक म्हजी चॅलेंज आसा. तुका जाय तितल्यो कंप्लेनी कर. ते फक्त अजून पुलिशेक दिला. म्हाका तेणें कोर्टाचेरूय धाडचो मरे समज, मागीर पळोवया. आनी हांव वतलोय बीन मागीर कोर्टाक, कारण हांव आदर करतलो कोर्टाचो. भिवन रावचो ना. हांवें प्रूव मायसेल्फ तर हांव जें कितें उलयलां तें सारकें उलयलां. आनी त्यामुळे तेंच्यांनी खबरी आमकां सांगपाची गरज ना. दोनूय सीट आमी बऱ्या मतान जिखतले. तेंच्यांनी आपलें डिपॉझीट उरता काय कितें ती चिंता करपाची गरज आसा, इतलें म्हाका दिसता. सर तुमी तुमचो जो स्टेटमेंट केल्लो ताचेर स्टँड जाता? अजून स्टँड आसा हांव. राहुल गांधीच्या संदर्भात जो कितें हांव उलयलां अजुनूय तसोच स्टँड करता. त्यामुळे कांय चिंता करनाका. म्हाका तेणी आज तेणी म्हाका पुलिशेक कंप्लेंट दितना हें धाडल्या. तेणी दुसरी वचून कोर्टान ती धाडची. मागीर हांव रिप्लाय करतलो. हांव अरविंद केजरीवाल भशेन पळोवन रावचो ना. हांव डायरेक्ट वतलो. कारण एक सुद्दां धाडली जाल्यार हांव वतलो आनी रिप्लाय कितें आसा तो दितलो. त्यामुळे हांव फर्म आसा त्या विशयाचेर.
जें हांवें सांगिल्लें आसा सक्तीच्या संदर्भात तेणे जो कितें स्टेटमेंट केलें त्या स्टेटमेंटाचेर हांवें जें कितें उत्तर दिल्लें आसा हांव अजुनूय फर्म आसा त्या स्टेटमेंटाचेर. आनी आतां फाटल्या दिसांनी तुमी म्हणटलें की जेन्ना सावथ गोवाची सिटाची चर्चा जाली तेन्ना खंय तरी आमी एक फिमेल कॅन्डिडेट सोदता खंय तरी एक महिलाक फुडें हाडपा खातीर. ना कशें आसा की एक पार्टीची पॉलिसी आसा आनी त्या पॉलिसीत समजा तांच्यांनी ठरयलें की दिवं जाय जाल्यार दिवं जाय. आमी नॅशनल पार्टी असल्या कारणान जो निर्णय आमकां केंद्र दितलो त्या निर्णयाचेर आमी पूर्णपणे उबे रावतले आनी तो उमेदवार निवडून हाडटले. पूण सावथान तुमकां महिला कॅन्डिडेट मेळपाक कितें आसा पळय चडशीं नांवां येता ती नॉर्थाची. आतां कशें आसा एकदां डिक्लेअर जाल्या नंतर मागीर आमी पळयतात कितें. आतां जो पर्यंत डिक्लेअर जायना तो पर्यंत आमी तेचेर चर्चा करून कांय अर्थ ना.